तुम्ही यमा हे नाव आयकलां. यमाची मोटरसायकल आसा, गाडयो आसात आनी दुसरी यंत्रां आसात. जापनीज ही कंपनी, फामाद कंपनी. पूण तुमी कुकामा हें उतर केन्नाच आयकूंक ना. आमचें जिवीत म्हणल्यार कुकामा. कुकामांत पयलें लेत्र आसा कू. कूड, कू म्हणजे कूड. देवान आमकां एक कूड दिल्या. सांत पावलो म्हणटा, आमची कूड देवाचें मंदीर, तें बसठाव नाका, तें पवित्र. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपान सांत पावलो आमकां सांगता न्ही, तुमी क्रिस्त सवें आदल्या जिविताक मेल्यांत, आतां तुमी नवी मनशां जेजू सवें. देखून तें पातकी सैम, तें पोजडेंपण, ती नसाय, कितें तुमच्या जिवितांत वांकडे तिंकडे आसा तें सगळें पयस करात आनी जेजू सवें, देवा सवें तुमी जियेयात म्हणून सांत पावलो उलो मारता. कुडीची आमी काळजी घेवंक जाय आनी आमी घेता. आमी जेवता, खाता, पियेता, वखदां घेता, व्यायाम करता, चलूंक वेता, मेकअप करता आनी जायत्यो गजाली आमी आमच्या कुडी खातीर करता. बऱ्यो गजाली. पूण मनीस म्हणजे फकत कूड न्हय. मागीर कुकामांतलें दुसरें लेत्र आसा का. का म्हणजे काळीज. हांव ह्या काळजाची खबर उलयना. हें काळीज फकत रगतूच भायर घालता आनी भितर हाडटा आनी भायर घालता, तितलेंच. काळीज म्हणजे मनशाची भावना, भोगणां, फिलिंग्स. आमचे विशीं कोणें बरें उलयल्यार आमकां बरें दिसता. आमचे विशीं कोणें वांकडें उलयल्यार आमी दुखी जाता, कित्याक आमकां भोगता भितर. त्या काळजाकूय खाण जाय आनी तें खाण कशें मेळटा आमकां. आमकां जर बरे इश्ट आसात, इश्टिणी आसात, तांचे कडेन उलयतच आमकां बरें दिसता. आमी जेन्ना एक बरें पुस्तक वाचता, एक बरें फिल्म पळयता, एक बरें गीत आयकता, कांतार आयकता, एक तियात्र पळयता, नाटक पळयता, तांतल्यान आमच्या काळजाक खाण मेळटा. कुकामांतलें तिसरें लेत्र म. म म्हणल्यार मत. त्या मतीक खाण जाय. देखून आमी इस्कोलाक वेता, कॉलेजीक वेता, शिकता, वाचता, बरयता. आमचे परस हुशार आसल्या मनशांची आमी आयकता. अंतल्यान आमकां मतीक खाण मेळटा. कुकामांतलें निमाणें लेत्र अ. अ म्हणजे आत्मो. आत्म्याकूय खाण जाय आनी आत्म्याक खाण कशें मेळटा. मागण्यांतल्यान आनी आमकां कथोलिकांक बिसांतल्यान आमी बायबल वाचता, बायबल आयकता, हेर खंयचीं धार्मीक पुस्तकां आमी वाचता, आमी रेतीरांक वेता, मागणें करता. अंतल्यान आत्म्याक खाण मेळटा. आतां कुकामा म्हणजे एके तागडेच्यो 4 आयदनां. तुमी आमची ट्रेडिशनल तागडी पळयला, ताका 2 आयदनां आसतात. एक वाटेन वजनाचो फातर घालतात आनी एक वाटेन वस्तू घालतात. दोनी बरोबर जातच ते मेजून दितात. आतां तसल्यो तागड्यो भोव उण्यो जाल्ल्यो आसात. आतां सगळें डिजिटल आसा. जावं, हे कुकामा म्हणजे 4 तागड्यो. कूड, काळीज, मत आनी आत्मो. 4रांकूय खाण जाय. खंयच्याकूच आमी चड खाण दिवंक जायना. तेन्ना ते सकयल वयतली. आमी कुडीचें चिंता, खावचें, जेवचें, पिवचें, मजा, पार्टी हातूंच बुडटा. कुडीक खाण मेळ्ळें पूण ह्या 3 काळजाक मेळुना, मतीक मेळुना, आत्म्याक मेळुना, ती वयर गेली. म्हणजे बॅलन्स चुकलें. काळजाक जर आमी खाण दीत बसल्या, इश्टा इश्टिणी बरोबर बसलीं, वरांची वरां उलयत बसलीं आमी मोबायल घेवन, ताका वेळूच ना कितलो म्हणून, मागीर कितें जाता, तुज्या काळजाक खाण मेळटा पूण ताचो परिणाम तुज्या कुडीचेर पडटा. कित्याक मागीर तुका कुडीक वेळ ना वेळ दिवंक, आनी मतीकय ना आनी आत्म्याकूय ना. तशें तूं चड मतीक खाण दिताय, तूं शिकताय 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 शिकताय, कितें जाता, मागीर एक दीस तुजी तकली फिरता.
पिशी जाता. तूं जर अत्म्याकूच चड खाण दिताय, मागणें 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 हजार, मागीर तूं दुसरें विसरताय. ह्या सगळ्यांत एक समतोल बॅलन्स आसूंक जाय. कुडीकय खाण दिवंक जाय, काळजाकूय खाण दिवंक जाय, मोतीकय खाण दिवंक जाय आनी आत्म्यांक खाण दिवंक जाय. सगळ्यांक एक सारकें दिवंक जाय. खंयच्याकूच आमी चड दिवंक उपकार ना. आयच्या वांजेलांत आमी जेजून सांगली ती वपार आयकली. सादीशी दिसता पूण कितली कठीण ती वपार, खर वपार. तो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका त्या वर्सा ताच्या शेतान जायतें पीक जालें आनी तें दवरूंक आतां जागो ना. ताच्यान आपणाक जाय तितलें दवरून दुसऱ्यांक वांटूंक जाता आसलें न्ही. ना, हें म्हजें म्हणून तो आतां दवरूंक सोदता. आनी कितें करूंक सोदता? आतां ती आसली गुदावां पावनान आतां व्हडलें गुदांव बांदता ती मोडून म्हण अशें येवजिता. आनी म्हणटा मागीर हांव म्हणटलों जाय त्या वर्सांक खाण आसा, खा पिये आनी मजा कर अशें हांव म्हणटलों. आनी देव ताका म्हणटा पिश्या पिश्या, आयचे राती तूं मरतलोय, मागीर हें तुवें सगळें जोडून दवरलां तें कोणाक? जें जेजून सांगलें तें आमकां लागता. आमी ती पिशी, त्या वपारींतली पिशी आमी. कित्याक आमची नदर सदांच न्ही कुडीचेर, काळजाचेर आनी मोतीचेर आसता. ओतम्याचेर वचना आमची. देखून कितें जाता आमच्या जिवितान? आमचें जिवीत सकयल देंवता, फुडें वचना. कित्याक आमी ह्या चारूय वस्तूंची काळजी घेवंक ना. त्या ग्रेस्त मनशाची चूक कितें? तो ग्रेस्त आसलो म्हणून ताजी चूक ना. ग्रेस्त काय वायट न्हय, ग्रेस्त काय आसप बरी. पूण ती ग्रेस्त काय फकत तुजे खातीर दिवंक ना. जी देणी देवान आमकां दिल्यान ती आमचे खातीर दिवंक ना. ती दिल्यान दुसऱ्यां खातीर. दुसऱ्यां खातीर आमी वापरूंक आसा, आमचे खातीर आनी दुसऱ्यां खातीर. तुमी मोनजाती पळयात, ही आमची सुणीं आसात पळय ही रस्त्यार भोंवची, ही पळया. तांकां जर तूं इतलें खाण घालशी, ती आपणाक कितलें जाय तितलीं खातली, उरलें सोडून वेतली. मागीर तें खंयच्याय सुण्यान येवन खावपाक जाता. तांची कांय आडखळ ना, कित्याक तांचें आतां पोट भरलां. मोनजाती अश्यो आपणाक कितलें जाय तितलें खातात, उरलें दुसऱ्यांक. मनशां मदें तशें ना. मनीस स्वार्थी, आपणाचें पोट भरून 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 सयत तो दुसऱ्यांक दिवंक तयार ना. हें पातक त्या ग्रेस्त मनशान केलें. घडये ताणें ग्रेस्त काय जोडली जायत? ताणें शेतान काम केलां ना, तो भाटकार. काम केलें कोणें? मुणकारान. मुणकारान त्रास काडले त्या वतांत, त्या पावसांत. ताका फावो ती मजुरी दिली काय ह्या ग्रेस्त मनशान? वो ताका कितें भिकेचे दुडू दिले आनी आपणाक ग्रेस्त काय पुंजायली. ताचे विशीं जेजू कांय सांगना. जायते पावटी ग्रेस्त मनीस अशेंच करतात. भिकेचें दुसऱ्यांक दिवन ग्रेस्त काय पुंजयतात, दुसऱ्यांची भाटां भितर घालतात. आमच्या कडेन त्या ग्रेस्त मनशा कडेन आसली तितली ग्रेस्त काय आसची ना. पूण आमी चिंतपांत ग्रेस्तांक सोदता. पळय आमच्या गोंयांत पळय कितलीं झगडीं आनी कितले केसी पळय कोर्टीन भाटां खातीर. बापायन वील करूं ना. गोंयांत कोण मरूंक सोदिना हो म्हजो एक अणभव. पिडेस्तांची मागणी आसा, मरूंक तेंकला, पूण पिडेस्तांची मागणी घेवंक तयार नात, घरचीं दिवंक तयार नात. भोव चुकून कोण तरी आपयता आमकां, फादर ये. आनी तें केन्ना जाणा तो वा ती मतीर ना तेन्ना आपयतात. मतीर आसतना आपयनात. जशें कितें संवसारांत हांगा सासणांच्या सासणांक जिवंक आयलात हें चिंतप गोंयांत चलता. चुकीचें चिंतप हें. बाबा तुजी ग्रेस्त काय कोणाक? तो साक्रामेंत घे आनी देवा लागीं वच. ना, ते वील करूं ना देखून मागीर भुरगीं झगडटात. भुरग्यांनी वील करूं ना, नातरां झगडटात. मागीर घे म्हूण आमची पळय क्रिस्तांव लोकांची पळय भाटां घरां
आज पाड पडूंक लागलात. बार्देसांत हांव पळयतां कितलेशेच आदले बंगले पोर्चुगीज टायप पडून गेले. कित्याक? सगळ्यांक म्हणटा म्हाकाय अधिकार आसा, कोणूच ताका हातभार लावंक तयार ना. झगडीं करूनच मरतात आमचो लोक. अशें कित्याक जाता? कित्याक आमी मिटोवन घेवंक तयार ना. आमी दुसऱ्यांचें चिंतिना. बापायन जर भुरग्यांचें चिंतलोलें, जिवंत आसतना ताणें बरोवन दवरूंक जाय. बाबा हें तुका, हें तुका, हें तुका. ना वय, कितेंच करूं नाका. भुरग्यां खातीर करून दवरची गरज ना. करून दवरलें न्हय, भुरगीं घाम काडची ना, ती वांकडेच वाटेर वेतलीं. बापायच्या भाटांचेर तीं जियेतलीं. भुरग्यां खातीर कांय करूं नाका. भुरग्यां खातीर बरें शिकप दी, तांकां बरी देख दी, तांकां देवाच्या मोगान आनी मनशाच्या मोगान वाडय. इतलेंच कर. पूण ना, आमी हें सगळें विसरता आनी फकत संवसारी वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरता आनी मागीर आमी रडता. तर आयचीं वाचपां, तिनूय वाचपां. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, उपदेशक म्हणटा सगळें पोलकेपण ह्या संवसारांत तूं घाम काडून जोडताय आनी दवरताय तें कोणाक? तुज्या फाटल्यान एक शिकप नासलेलो, घाम काडिनासलो येतलो आनी खावन वेतलो. पळय आमची काणी ती जाल्ली आसा. देखून संवसारांत आमी जोडुया, सांबाळूनय दवरुया. वय, पूण आमकां सरकार एक अकावंट आसूंक जाय. संवसारांत आमचें बँक अकावंट आसा न्ही, सरकार आमचें एक अकावंट आमी ओपन करूंक जाय. आनी त्या अकावंटान कितें दुडू घालूंक मेळटात, भांगर घालूंक मेळटात? ना. ज्यो बऱ्यो करण्यो आमी हांगा करता त्यो त्या अकावंटान जमो जातात. एक एक करणी थंय जाता. कित्याक जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान तुमी कोणाक तरी एक पेलो म्हणजे ग्लास, स्टील ग्लास, एक पेलो उदक दिशात, ताचें इनाम तुमकां चुकचें ना म्हणटा जेजू. एक पेलो उदक, ताचें इनाम जर मेळटा तर आमी जितल्यो बऱ्यो करण्यो करता त्यो आमच्या सर्गींच्या अकावंटांत आसतल्यो. आनी वेताना आमी कितें घेवन वेताल्या? देवा थावन आमी आयलीं, येताना कांयच हाडूंक ना. आमी जल्मालीं कशीं जाणा ना, विणगी. कपडे आसले आमच्या आंगार? ना, विणगी आमी जल्माल्या. आमी वेताल्या, कितेंच व्हरचें ना. एक सुताचो बारीक 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 कुडको सयत आमच्यान व्हरूंक जावचो ना. तर आमी वेताल्या आमच्यो बऱ्यो करण्यो ज्यो त्या अकावंटांत आसात ताचेर आदारून आमची जडती जातली. देखून जेजून म्हणलें न्ही मातेवाच्या वांजेलांत, अभेस्वर 20:5, वेर्स 30:1 ते 40:6, जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें, आनी जें कितें तुमी तांकां करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना. म्हणजे तुमची आनी म्हजी आनी आमची सगळ्यांची जडती जातली आमच्या बऱ्या करण्याचेर. न्हय आमी कितले दुडू जोडले, कितले शिकप जोडलें, खंयची पदवी आसली हाचेर न्हय. म्हणून आयची वाचपां आमकां जागयतात. आयची वाचपां आयकतच आमकां कांप सुटूंक जाय. बाबा इतले दीस हांवें कितें केलें, खंयचे वाटेर हांव गेलो, हांवें आतां जेजूचे वाटेर वचूंक जाय. आनी त्या सर्गींच्या अकावंटाक हांवें जमो करून दवरूंक जाय. आनी तें करूंक देव आमकां कृपा आनी बळ दिवं.